गोयच्या साहेबाचे फेस्त मनोवपाक पुराय देशभरचे भाविक एकठांय जाले। बेसाव घेवपाक मुख्यमंत्री आणि हेर आमदारांनी हजेरी लायिल्ली। पोन्ने गोंयांत जावपी गोयच्या साहेबाचे फेस्त अंदू 4 डिसेंबराक मनयले। सगळे भाविक साहेबाचे बेसाव घेवपाक आयिल्ले। गोयचो मुख्यमंत्री आणि हेर आमदार उपस्थित असले। गोयचे साहेबाचे फेस्त, आमचे गोयचे साहेबाचे फेस्त म्हळ्यार गोयची हेरिटेज, आनी म्हाका दिसता की गोयची हेरिटेज राखून दवरपाक मुख्यमंत्र्यान एक विचार करूंक जाय की फुडल्या वर्सा एक्सपोजिशन जाता, ह्या एक्सपोजिशनाक लाखांनी लोक भायल्यान येतले। ही गोयची हेरिटेज राखची आनी आयचे मिसाक तांणी मागलां कितें, गोयच्या साहेबा कडेन मागलां की सरकाराक बरी बुद्धी दिवची म्हणून, की गोयचें पर्यावरण राखपाक, गोंयांत गोंयकाराक गोंयकारपण राखपाक बरी बुद्धी दिवची। हांवूय देवा कडेन मागता की ह्या सरकाराक बरी बुद्धी दिवची म्हणून। Across sections, all Hindus जावं मुस्लिम जावं आमी सगळे हुंय सगळे भावांक बरें देवागे बेसांव आवडटा। तेच भाशेन आमगे गोंया पडे आहा, सो मच कल्चर, सो मच ट्रेडिशन्स, ती सदांच सांबाळच म्हूण देवाक मागता। आनी देवान भरपूर प्रॉस्पेरिटी, भरपूर गुड गवर्नन्स, तेच भाशेन भरपूर बरेपण दिवचें हे मुगे आवडे आयचे दिसाक सगळ्या लोकांक। आय विश देम गुड हेल्थ, हॅपीनेस, आय विश देम प्रॉस्पेरिटी, आय विश ऑल माय पीपल, my constituency as well as the whole of Goa, the whole of India, and abroad also, those people who have got faith in Saint Xavier, I wish them, God blesses them and God takes them to greater heights. A very happy feast to all the Goans and all across the globe. Saint Francis Xavier, the messenger of Jesus Christ, the messenger of God, came to Goa 500 years back to spread love, peace, unity, and to help also a lot of Goans in terms of education, to uplift the Goans, to help the sick suffering. आणि म्हाका दिसता आयज जी मॅसेज दिल्या बिशॉपान बसून, ही मॅसेज टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प युअर फॅमिली फर्स्ट, टू हेल्प युअर नेबर्स, टू हेल्प अदर्स। पीस आसपाक जाय संवसारांत, वॉर काबार जावपाक जाय, तेज्या खातीर माग म्हटला। आनी तेचे भायर म्हाका दिसता आमचे गोंयकारांनी सगळे धर्माच्या लोकांनी एकवटान रावप, ही मॅसेज आयला। आनी म्हाका दिसता सगळे आमी गोंयकार एक आहा आनी एकूच रावतले। अ व्हेरी हॅपी फीस्ट टू वन एंड ऑल। थँक्यू। गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर।